ते आयज बँड ओपन केला पुणे शॉर्ट आज केला आटली चोवपाक गेल्यार पयले इनिशियली न्हू जून जुलय ऑगस्ट 2-3 म्हयने इनिशियली आमी पयले सायक्लोनान आमी काडले. आमकां भरपूर त्रास जालो. वर्कर वा आमच्यो बोट्यो एंकरा उरल्यो बोटीक आनी आमी मनशांकूच पोसपा उरले म्हणटकच ते 3 म्हयने आमचे गेले. आयज आमचो आनीक 1 म्हयनो गेलो. पूण हेजेर हांव कोणाकूच ब्लेम करना लायक गव्हर्मेंटाक करना वो कोणाकूच म्हणना. पण एक गव्हर्मेंटान कितें करूं जाय एकूच कितें आहा आयज हे आमी बोटकार जायते सफर जाल्या. आमकां एक्सपेंडिचर जे म्हयन्याकूच आयज तर आयज आमी सॅलरीच जाता 5 ते 6 लाख आमची सॅलरी जाता. म्हणटकच हें सगळें कॅल्क्युलेट करून आयज बोटकार बरे त्रासान पडलेले आहाय. आमी लेटर मारले CMाक आनी लेटर मारून आमी सगळे लेटरेचेर आमी सांगलें आमकां कसो प्रॉब्लेम जाला आनी कितें तो. बट एटलिस्ट हे पावटी गव्हर्मेंटान जे आमकां फिशींग जे स्टार्ट करून दिलें आमी तेजे आभारी. फुडें एक सगळे ज्या कोरोना व्हायरसाक लागून जोरी तर आयज लॉकडावन जाला गोंयां वा हितून जाल्यार तितूनय आमी सपोर्ट केला आनी आमी सपोर्ट करता. कित्याक करपाकूच जाय कित्याक मनशाचो लायफ म्हणटा तो इम्पॉर्टंट. मनशाचें जिवीत म्हणटा तें सारकें उरपा जाय. हेजेर आमी आयज आमी गोंयांत सपोर्ट केला. आनी जरी तर दिसता जाल्यार अशें दिसता जाल्यार गव्हर्मेंटान कितें आमकां हे बोटकारांक जायते लॉस जाल्या मानाय बिश्टे उरल्या बोट्यो एंकराक उरल्या जाता जाल्यार गव्हर्मेंटान आमचें कितें एक दिवचें कितें करचें गव्हर्मेंटानी बोट